सांत आन्ना आनी जोकिमाचें स्मरण. जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा भाग्यवंत आन्ना आनी जोकिमाचें स्मरण आचरण करता. आन्नाचें हेब्रेव नांव हान्ना. ती बेतलेमाक जल्माली आनी जोकिमा लागीं काजार जाली आनी तीं दोगांय बेतलेमांत भाग्यवंतपणी जियेतालीं. पूण तांकां भुरगीं नासलीं, देखून तीं खंतीच जावन आसलीं. ह्या वेळार देव तांची भाग्यवंतचिणी पारकिल्लो आपल्या दुताक तांचे लागीं धाडटा आनी दोगांयकय तांकां भुरगें जल्मूची बरी खबर परगटता. अशें तांच्या मागण्याचें फळ जावन उत्तर प्रायेर देव एक चेडूं भुरगें तांकां फावो करता. हें बाळ बाळक मरयेच्या रुपार तांच्या कुटुंबांत जल्मता. आपल्या आदर्श जिविता आनी दैवीक शुगणा वरवीं मरयेक देवाचे कुशेक खालतीमान घालूंक ती शिकयतात. तांचें भाग्यवंत जिवीत सगळ्या भावार्थ्यांक एक मेलफंक जावंक पावलें. आज तांकां मान करतना जागतीक मट्टार सगळी पवित्र सभा आवय बापायचो दीस आचरण करूंक उलो दिता. तर आमच्या आवय बापाय पासून देवाक अर्गां दिवया. मरे बरी आमच्या आवय बापायच्या आदर्शा खाल जियोवया. अशें देवाची कुशी जाणा जावंक आनी ताच्या कुशे प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. सिराकाचें पुस्तक क्रिस्तपूर्व 200 ह्या वर्सा मदें हेब्रेव भाशेन बरयल्लें. बेन सिरा जुदेवांच्या धर्मग्रंथाचें अध्ययन केल्लो एक शास्त्री आनी तो जेरुसलेमान जियेतालो. इस्रायलाच्या पुर्वजां विशीं ताका व्हड अभिमान आसलो. देखून वडिलांचें वर्णन तो करता आनी तांचें नांव तकलेन तकले उरता म्हणलें कळयता. तर वडिलांचें म्हत्व समजूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो सोमयातय कुटुंबा जिणेचें म्हत्व आमच्या मुखार दवरता. आवय बापूय देवाच्या रचनेच्या कामांत भागीदार आनी भुरगीं तांच्या मोगाचीं फळां जावन आसत म्हळ्यार सत स्पश्ट करता. तर कुटुंबा जिविताक सहज जाल्लें जिणें जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. शुभ वर्तमानाक प्रस्तावन. मनशा जिविताच्या हर एक घडी एक साहस आनी साधन जावन आसा. आसल्यांक चड दिलां आनी नासल्यांक आसलें सयत काडून व्हेलां. ताळण्यार जैत व्हेल्यार तकली मुखली ताळणी फूड करूंक धैर्य मेळटा. पूण ताळण्यांत पडल्यार मुखार येवच्या ताळण्यांक फूड करूंक सुयोग पावना. संवसारी परिस्थिती जाणा आसलो जेजू आपल्या आपोस्तलांक भागी म्हणटा. तें तो कित्याक म्हणटा म्हणलें आयच्या वांजेलांत परगट जावचें आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभेच्या वडिलां पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आन्ना आनी जोकिमाच्या आदर्शांचेर तांचें जिवीत मांडून हाडूंक तांकां आदार दी. क्रिस्ती कुटुंबाची मौल्यां उखलून धरूंक तांकां प्रेरण लाभय. क्रिस्ती परजे क्रिस्ताच्या आदर्शा खाल चलूंक आनी देवाची कुशी करूंक प्रेरण दिशें तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. देशा पासून. दुसरें मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी कुटुंबा जिविताची मौल्यां आनी हक्कां उखलून धरूंक अशें देशाच्या आनी परजेच्या बरेपणा पासून विविध योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या प्रायेस्त आनी पिडेस्त वडिलांक तांच्या कश्टांत आनी एकसुरपणांत आमी वांटो घेवंक आमकां शिकय. अशें मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा करूंक आमचें थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. चवथें आवय बापाय पासून. विस्वासी बापा, आमच्या आवय बापायक तांच्या निस्वार्थ सेवेक फावो तो प्रतिफळ तांकां लाभय. अशें आपल्या बऱ्या देखी वरवीं भुरग्यांक क्रिस्त शिवगुणांनी वाडूंक आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक फावो त्या मानान आनी गौरवान लेखूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. कनवळ्या बापा, ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानाक हाजर जाल्ल्यांक आमकां आन्ना आनी जोकिमा आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणान वाडोवंक आदार लाभय. कुटुंबा जिविताचें मान आनी घन राखून व्हरूंक आनी तुज्या पुताच्या आदर्शा खाल जिवीत रुपीत करूंक देवाच्या कुशेक सदां घालतीमान घालूंक आमकां शिकय म्हूण मागता हांव.